Hello everyone, welcome to Videsh classes. So this is the video which are the continuation of video 1 under the topic circle. So last video जर कोणी video 1 पळोवंक related to circle जाल्यार तो video पळयात आणि मागीर हो video continue करात. So next, if the circumference of circle is 31.4 centimeter, so circumference दिला आमका 31.4 centimeter. Find its radius. Radius find करूंक सांग. So circumference formula कितें? Circumference of circle 2 pi r or pi d सांगला तुमका, right? So circumference is a formula. आता फक्त circumference म्हटल्यार कितें? ही जी बॉर्डर जी असतली, ओके, एका सगळ्याक कितें म्हणटले ही बॉर्डर, ही जी बॉर्डर असतली हेका सर्कमफरन्स म्हणटले. एरिया ही भितूनली जेन्ना म्हणजे फुल आम्ही एरिया म्हणजे कितलो स्पेस कवर करतलो पळय सर्कल, त्या टायमार जर सांगला जाल्यार ती एरिया असली. म्हणजे आमकां हांगा क्लियरली मेन्शन सर्कमफरन्स म्हटल्यार याद दवरा ही बॉर्डर. सो आता आमकां हांगासर फायंड करूंक सांगला रेडियस. ओके, सो सर्कमफरन्स हो दिला आमकां 31.4. सो 2 आता हांगासर पायची व्हॅल्यू पळय. सो तुमकां हांवें आनी एक पायची व्हॅल्यू सांगलेली, रायट. एक 22/7 आनी दुसरी कितें सांगलेली 3.14 आसता. सो ती हांगासर व्हॅल्यू घेया. 3.14 कित्या खातीर घेया? सो तुमकां कॅन्सलेशनाक इजी पडटलें. ओके, तेंच्यांनी हांगा क्लियरली मेन्शन करूंक ना की खंयची घेया ती. सो तुमकां जाय ती घेवंक शकता. सो 3.14 इंटू आमकां रेडियस फायंड करूंक जाय. सो 31.4 आनी ह्यो आनी हो कितें जातलो डिवायड जातलो हांगा. तर 3.14 हांगा कितें उरलो रेडियस. जर तुमी हांगासर पळोवंक शकता 3.14 इंटू 10 जर आमी कॅन्सल केले जाल्यार हांगा आन्सर 10 येतले. ओके, 3.14 इंटू 10 कितलो 31.4. सो हांगा कितलो 10 येयलो. 2 5 जा 10. सो आन्सर रेडियस जो आसा तो 5 येयलो, 5 सेंटीमीटर. सो इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सपोज हे कोणाक कॅन्सलेशन कळोंक ना. ओके, सो आता पळयात हांगासर 31.4. सो पॉयंट कितले डिजीट आसा? एक डिजीट. सो तुमकां सपोज पॉयंट नाका, ओके, घेव नाका, तसोच दवराच. आता सकयल पळयात 2 इंटू ह्योय पॉयंट नाका तुमकां तर काय. सो पॉयंटान तुमकां डिफिकल्टी जाता जाल्यार कितें कराच? पॉयंटजान कितले डिजीट आसा? एक डिजीट. ओके, सो पॉयंटजान एक डिजीट आसा. सो सकयल एक डिजीट म्हणजे 10 मल्टिप्लाय कराच आणि सकयल पॉयंटजान कितले डिजीट आसा? 2. सो वयल्याक 2 नंबरान मल्टिप्लाय म्हणजे वयल्याक मल्टिप्लाय बाय 100 कराच. कळ्ळें? सो वयल्या नंबराचो जर तुमकां पॉयंट नाका जाल्यार सकयल्याक मल्टिप्लाय करूंक जाय आणि सकयल्याचो पॉयंट नाका जाल्यार वयल्याक मल्टिप्लाय करूंक जाय. फक्त तुमी कितें पळयतले डेसिमलजान कितले डिजीट आसा. हांगा एक डिजीट आसा, एक 0 घ्या म्हणजे 10 घ्या. डेसिमलजान 2 0 घ्या. आता कॅन्सलेशन कराच. ह्यो कॅन्सल जातलो. 314 कॅन्सल जालो. 10 जा जालो कॅन्सल. 5 उरलो पळय. 2 5 जा, रायट. सो अशें तुमी काडूंक शकता. इफ द रेडियस इज डबल द एरिया बिकम्स. सो जेन्ना रेडियस हो कितें जाता डबल जातलो. ओके, सपोज हे सर्कल आसा, आता ही रेडियस. आता रेडियस जर डबल जाली जाल्यार ही इतले पर्यंत धरा, ही इतले पर्यंत आमी रेडियस आसा इतले पर्यंत. ओके, सो ही आता रेडियस डबल जाली म्हणटा. डबल म्हणजे डायमिटराची लेंथ आहा तीच कितें जाली रेडियस जाली. ओके, डबल जाली जाल्यार एरिया कितें जातली पळय. इतली रेडियस असली तेन्ना येदे सर्कल येयले. आता ह्योच रेडियस हांगासून परत डबल हो हांगा आनी हांगा रेडियस डबल जाला. सो सर्कल काडटना असो येतलो, व्हडलो जातलो. सो हांगासर रेडियस ही डबल जाली. ओके, सो त्या टायमार डायरेक्टली याद दवरा तुमी की एरिया जी आसा ती 4 टायम्स कितें जाता इनक्रीज जाता. ओके, पळयाच एरियाचो फॉर्म्युला कितें पाय आर स्क्वेअर. ओके, सो एरिया, सो रेडियस आमकां कितें सांगला डबल जाली. सो आमकां सांगला रेडियस ही कितें जाली डबल जाली, रायट. सो पाय 2 स्क्वेअर कितें 4 आनी हो आर स्क्वेअर. सो हो 4 हांगा दवराच, पाय आर स्क्वेअर. सो एरिया जी आसा ती कितले टायम्स जाली पळय 4 टायम्स इनक्रीज जाता. सो तुमी डायरेक्टली याद दवरा रेडियस हो 4 टायम्स इनक्रीज जातलो. द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. सो सर्कमफरन्स आमकां दिला कितलो 44 सेंटीमीटर. फायंड करूंक सांगला आमकां डायमिटर फायंड करूंक सांगला. सो फॉर्म्युला सर्कमफरन्स ऑफ सर्कलाचो डायमिटर दिला म्हणजे डायमिटर घेस पाय डी. सर्कमफरन्स दिला 44. आता हांगासर 44 आमकां पळय तुमकां थोडी तरी नॉलेज खबर आसपाक जाय. हो 22च्या हितून येवंक शकता म्हणजे हो फॉर्म्युला घ्या. सो डायमिटर, सो 44 हो 22 डिवायड जातलो आणि 7 हो एका मल्टिप्लाय. कळ्ळें? वयलो नंबर सकयल येता सकयलो नंबर वयर वयता मल्टिप्लाय. सो हांगासर डायमिटर उरलो. सो हे कॅन्सलेशन 22 2 जा. सो 2 7 जा कितलो 14 सेंटीमीटर. सो डायमिटर 14 सेंटीमीटर. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सपोज रेडियस सांगलेलो जाल्यार 14 डिवायड बाय 2 करप. सो 7 सेंटीमीटर येतलो. जर अशें सुद्धा फॉर्म्युलान करूंक शकता. जर तुम्ही डायमिटर मेळ्ळा ताका अर्दो करून तो ऑप्शन पळोवपाचो. हे आता डायमिटर सांगला म्हणून यो आन्सर आहे. अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल. फाइंड इट्स रेडियस. सो आता एक वायर आसा. ओके, सो ती वायरीची लेंथ जी आसा ती 44 सेंटीमीटर आसा.
सो आता ती ही वायर बेंड केली टू फॉर्म अ सर्कल. सो ही वायर स्ट्रेट जी आसा पळय तीच वायर कितें केली बेंड करून एक सर्कल फॉर्म केलो. ओके, हीच वायरचो सर्कल फॉर्म केलो. ओके, सो आता तुमकां हांवें सांगलेलें की ही जी बॉर्डर लेंथ आसा पळय ही बॉर्डर जी आसा ताका कितें म्हणटले आमी सर्कमफरन्स. ओके, सो ही टोटल लेंथ कितली आसली 44 सेंटीमीटर तितली हांगासर घेतली. रायट. सो सर्कमफरन्स आमकां कितलो मेळ्ळो 44 सेंटीमीटर मेळ्ळो. आतां फायंड इट रेडियस सांगला. ओके, सो रेडियस कितलो आसतलो हो फायंड करपाक जाय आमकां. सो सर्कमफरन्स फॉर्म्युला कितें 2πr. सो आतां आमकां हांगासर सर्कमफरन्स दिला 44. 2 इंटू पायची व्हॅल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो फायंड करपाक जाय. आता हो 7 हेका मल्टिप्लाय जातलो आणि हे दोन्ही जे स्ट्रेट जे मल्टिप्लाय ते डिवाइड जातले. सो 44 इंटू 7 आणि हे दोन्ही डिवाइड जातले 2 इंटू 22. सो हांगा रेडियस उरलो. सो 22 2 जा ओके 44 आणि 2 1 जा 2. सो कितलो उरलो 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस 7 सेंटीमीटर. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेमीसर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज. सो हो जो आसा तो सेमीसर्कल जो आसा तो हाफ ऑफ सर्कल. ओके, सो हेचो रेडियस जो आसा तो 14 सेंटीमीटर. सो हांगासर सेंटर पॉइंट. सो हो जो आसतलो तो रेडियस कितलो दिला 14 सेंटीमीटर. सो आता आमकां हांगासर एरिया ऑफ सेमीसर्कल फायंड करपाक जाय. फक्त आमकां रेडियस गिवन आसा. सो एरिया ऑफ सर्कलचो फॉर्म्युला कितें पाय आर स्क्वेअर. रायट. सो सेमीसर्कल हो तेजो अर्दो जातलो म्हणून कितें जातलो हाफ पाय आर स्क्वेअर. कळ्ळें. सो एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर, सेमीसर्कल हो अर्दो म्हणून हाफ जाला. सो हाफ पाय आर स्क्वेअर. सो हाफ पायची व्हॅल्यू 22/7 रेडियस 14 इंटू 14. सो हे कॅन्सलेशन करा 7 2 जा आणि 2 2 जा. सो उरलो 22 इंटू 14. सो जर मल्टिप्लाय केले 4 2 जा 8 4 2 जा 8 1 2 जा 2 1 2 जा 2 8 2 10 1 308. So A is your correct option. So 308 centimeter square. The next, ratio of area of circles with radii 2 centimeter and 4 centimeter. So हांगासर सर्कल्स म्हटलं म्हणजे दोन हांगासर रेडियाय दिले म्हणजे दोन सर्कल्स तुम्ही कन्सिडर करूंक शकता. सो जेन्ना रेशियो रिलेटेड येतलो पळय त्या टायमार एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्युला कितें पाय आर स्क्वेअर. ओके, हो फॉर्म्युला एरियाचो. सो एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 आमकां रेशियो काडपाक जाय. सो पाय रेडियस पयलीचो कितलो दिला 2 फर्स्ट सर्कलाचो 2 स्क्वेअर अपॉन दुसऱ्याचो पाय 4 स्क्वेअर. सो पाय 2 स्क्वेअर कितलो 4 आणि 16. ओके, सो एरिया 1 एरिया 2. सो नेक्स्ट तुम्ही आता हांगासर कॅन्सल जाता ते कॅन्सल कराच म्हणजे बरयतना अशें बरयल्यार चलता. तुमी 16 पाय नाजाल्यार अशेंय बरयल्यार चलता 14 पाय रेज टू 16 पाय. ओके, सो पाय पाय कॅन्सल 4 1 जा 4 4 जा. सो कितलो उरलो 1 रेज टू 4 उरलो. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो जेन्ना रेशियो ऑफ एरिया सांगतले तेन्ना हो फॉर्म्युला याद दवरा म्हणजे एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर म्हणजे जे कितें रेडियस दितले पळय ते हांगासर पुट करायचं. सो मागीर कॅन्सलेशन जाता ते कॅन्सल करून आन्सर येतले तुमचे. नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर. सो पाय आमकां डायमीटर दिला कितलो 28 सेंटीमीटर. सो फॉर्म्युला रेडियस फाइंड आउट करपाक डायमीटर अपॉन 2. सो 28/2 कितलो येयलो 14 सेंटीमीटर. सो हांगासर आर स्क्वेअर म्हणजे आर इंटू आर 22/7 इंटू रेडियस कितलो 14 इंटू 14. सो हे कॅन्सलेशन. सो 22 इंटू 2 इंटू 14 हे मल्टिप्लाय कराच तुम्ही आन्सर तुमचे येतले 616 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हे मागीर मल्टिप्लाय कराच 22 इंटू 2 इंटू 14. सो हे तुमचे आन्सर येतले. एरिया ऑफ क्वाड्रंट विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रंट आमकां फाइंड करपाक जाय. तर फर्स्ट क्वाड्रंट म्हटल्यार खंयचें एक सर्कल. ओके, सो हो डायमीटर असोय आसूंक शकता असोय आसूंक शकता. ओके, सो एका पॉयंटासून दुसऱ्या पॉयंटार टच जाता एका डायमीटर म्हणटले. सो आता क्वाड्रंट म्हटल्यार कितें हो जो पार्ट आसा पळय एक. ओके, ह्या पार्टाक क्वाड्रंट म्हटले. एक क्वाड्रंट 2 3 4. ओके, सर्कलाक टोटल 4 क्वाड्रंट पळय आसा. ओके, सो आमकां एरिया ऑफ क्वाड्रंट फाइंड करूंक सांगला. सो फॉर्म्युला 1/4 पाय आर स्क्वेअर. ओके, पाय आर स्क्वेअर वूज पण 1/4. ओके, सो 1/4 ऑफ पाय आर स्क्वेअर. सो 1/4 पायची व्हॅल्यू 22/7 आणि रेडियस दिला आमकां स्क्वेअर म्हणजे 2 टाइम्स 14 इंटू 14. 7 2 जा मागीर 2 2 जा 2 7 जा. ओके, सो मागीर हे मल्टिप्लाय करून पळयच 22 इंटू 7 मल्टिप्लाय केलो जाल्यार आन्सर 154 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन.